दुसरे सुवातेर जेजूचें दयाळपण. लोक आमकां सांगता की जेन्ना जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना अशें म्हणलें, म्हाका बापान धाडला गरीबांक बरी खबर दिवंक, तशेंच कुड्ड्यांक. अशें कसले पिडाप सांपडल्या तांकां बरें करूंक. आमी पळयलां की जेन्ना कुड्डो जेजूक अशें हाडलो, जेजून ताका बरो केलो. दुसरे सुवातेर भावात, त्या लोकांचो भावात. जायत ह्या कुड्ड्याक भावात नासलो, पूण त्या लोकांक भावात आसलो. देखून त्या लोकांनी त्या मनशाक जेजूशी हाडलो. खास आज आमी विचार करुया, आमच्या जिवन इतलो भावात आसा काय? आमी जायते फावटी आमी जेजूशी येता आनी मागता आनी भावातान मागता. तरी पूण जेजू जायत आमकां जे मागता आमकां दिना. जायत जी वस्तू आमी मागता ती आमचे बरेपणखाना नातेर. देखून जायत बाप देव आमकां ती वस्त दिना. आनी जेन्ना आमकां ती वस्त मेळना ना तेन्ना आमचो भावात हालता. जेजू म्हणटा, भियेनाकात, हांव सदांच बरें तुमच्या बरोबर आसा. ज्यो वस्तू तुमकां जाय त्यो सदांच आमकां दितलो.